आयच्या मिसाची तेसावा ह्या पर्यासात देवाक अर्गा जावन मीस भेटयता रेजिनाल्ड फिलोमेना लोबो, कॅरोलिन क्रास्ता, रुफिना रोड्रिगस, स्टॅनी डिसोजा आणि कुटाम बेंदूर, अलेक्स सुनील आणि सविता मारिया डिसोजा, रोविन लेतिशिया मोंतेरो आणि कुटाम, ऑल्विन सल्डाना आणि कुटाम, प्रज्वल आणि रेशल डिसोजा, एलिझा रोज, जेसन डिसोजा, शॉन डिसोजा, मोंती डिसोजा, सेलिन डिसोजा आणि कुटाम, जेसन रेशल डिसोजा, ब्रिजिट मस्करेनस, फेलिक्स फर्नांडिस आणि कुटाम, ओफिलिया डिसोजा आणि कुटाम, आयवन डिसोजा, मायका लोबो आणि कुटाम बेलगांव, दीपक सावियो अंद्रादे, फिलोमिना पेरेरा अंजलूर, प्रीतल रोड्रिगस, ग्रेसी रोड्रिगस, दीपक आणि जेनल दिव्या आणि जेसन. विशेष इराद्या खातीर मीस भेटयता अबनेट मेंडोन्सा, थॉमस आणि लुसी मस्करेनस, डोरोथी अल्वारेस, लेन्सी इवजिन मोंतेरो, मोंतू पेरेरा आणि फॅमिली, आयविन रोड्रिगस, दीपक सावियो अंद्रादे, दीपक डिसोजा, प्रवीण पिंटो, आयडा मेंडोन्सा. कुटमान मरून पावल्या सोमेस्त पूर्वसां खातीर मीस भेटयता आल्विन सल्डना आणि कुटाम, रीना कोरेया, फेल्सी डिसोजा. सबेस्टियन डिसोजाच्या आत्म्याक मीस भेटयता हायसन डिसोजा, मेरी तेरेजा अंद्रादेच्या आत्म्याक मीस भेटयता दीपक सावियो अंद्रादे, पाउलिन अंद्रादेच्या आत्म्याक मीस भेटयता दीपक सावियो अंद्रादे, सवरेन सल्डानाच्या आत्म्याक मीस भेटयता दुल्सिन मेनेझस. मोगाल भाव भयणीनो, देव बरो दीस दिव तुमकां आणि बाळक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयार जावन आज तिसऱ्या दिसाच्या नोवेनाक येवकार मागता. पवित्र आत्म्याचे अनेक फळ सस्निकाय ह्या विशीं आज आमी नियाळ करता आणि सस्नीक जावन एकामेका सांगाता भाव भयणी भशेन जियोंक सोम्याचो आदार आमी आज मागता. जिणेंत कारांदाय दोस्ताना, जिणेंत उपगोण कंट्रोलो येताना आणि प्रत्येक जावन जिणयेच्या सांजेर अस्कत जावन कुडीचे दूख भोगतना आमी सस्निकाय होगडायता आणि उदास जाता. थोडे पोटी जीवगताचे चिंतनाय आमचे मती घेवचे आसात. पूण अब्राहाम, जोब पात्रियर्क, जेरेमियेत असले पोरण्या सोल्यांतले महान मनीस तांच्या जिवितांत असले करकार भोगूंक मेळटना ताणें विशेष सस्निकाय दाखयली. नव्या सोल्यांत जेजून आमकां सस्निकायेची अपूर्व देख दिली. अभल अशिकपी अपोस्तलांची अस्कतकाय ताणें सोसून वेले. तांचे सरशी हाडलेल्या पिडेस्तांची, भुरग्यांची, स्त्रियांची आणि पातक्यांची करंदाय ताणें सोसून वेली. निमाणेक कुर्सार कैनातली सोसणीकाय दाखोवन सोसणीकायचे रुपणतो जाता. ताचे परी सोसणीक जावन बापाचे बागेवून कुशे काल्तिमान घालूंक आमकां आयची देवस्तुती उलो दिता. तर आयच्या नोवेनाचे वेळी सोसणीकायचे देणे आमकां सोमेस्तांक प्रत्येक जावन कुडीचे अस्कतकाये नेमती पिडेस्त जावन ना सोसणीकाय भोगच्या सर पिडेस्तां आनी प्रायवंत तपासोत मागया. आतां आमी उबे रावून प्रवेश गिता सोवे आयची देवस्तुती आराम करया. दुनिया बेटे तांव बलिदा सुम्या आयल्या तुझ्या मंदिरा भक्तीन वंदून करता वारदा संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळसान दुनिया बेटे तांव बलिदा
सौम्या आमकां जिवीत दिता मोगाची वेची येवच्या घडयला पळयता कश्टांनी दुकां विघ्ना अनवरान जिवीत बली जावन जियोंक दैरान भरता सौम्या आयल्या तुझ्या मंदिरान भक्तीन वंदून करता आराधन संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान दुनिया भेटयता बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या मिसाचो संदेश आमी प्रस्तावनांत भोव सोबीत आनी सोंप्या उतरांनी आयकलो ससणिकाय पवित्र आत्म्याचें एक फळ आनी आमच्या जिणेंत विशेष करून कश्ट दोगदवणी चलवणी पिडा शिडा नश्ट आयिल्ले तवळ ती आमी दाखोवंक जाय कित्या खातीर कारण ह्या संदर्भी देव आमचो हात सोडिना तो आमचे सांगाता आसा आमी सोंसणीक जावंक जाय म्हणून आज आमी आयकोवचे देवाचें उतर आमकां संदेश दिता आमच्या जिणेंत आमी जर पुरपुरल्यांव देवाक आनी पेल्याक आमकां जिणेंत आयिल्ले कश्ट स्विकार करूंक सुलभ जावंक ना तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें आमी बोगसणे मागया मोगाळा जेजू जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव म्हणून कुड्ड्या बार्तिमेवान बोब मारली तुवें ताची बोब आयकली ताच्या दोळ्यांक तुवें माती शिंपेन कालोवन आपडलें आनी ताका दिश्ट दिली म्हजी कूड तुवें पवित्र स्नानाच्या दिसा आपूण पवित्र केलाय म्हाका पवित्र आत्म्याचें मंदिर केलाय पूण म्हज्या पाशावाक लागून म्हजी कूड हांवें बसयला सोम्या परत म्हाका आपड आनी म्हाका बरी भलायकी दी सोम्या काकूत कर सोमिया काकुतकर सौम्या काकुतकर सौम्या काकुतकर मोगळा जेजू आर मरेल्ल्या आरीगाराक तुवें म्हळें तुजी पातकां तुका बक्षिली घे तुजें हांतूळ ऊठ आनी सर न्हय मात तुवें ताका कुडीची भलायकी दिली बगार आत्म्याची भलायकी दिवन ताका तुज्या बापा कडेन राजी केलोय आत्मी सुखदाडेंत हांव जियेलां मागण्याक सक्रामेंताक तुज्या उतराक फावो तो मान गौरव दिनासता आत्मी जिणेन शेळेलां सोम्या म्हज्या आत्म्याक आपड आनी म्हाका बरी भलायकी दी क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर मोगळा जेजू सामर्याक स्त्रे कडेन तुवें उदक विसारलें आनी तिका जिविताचें उदक दिलें समाजाची बिरांत कुडीची वडणी दोस्तल्या तिका
कोळसो आणि राजू बांयकडे सांडून शहरांत वचून सगळ्या गांवाकच तुजे ससीन हाडिल्ली पयली मिशनरी केली. सोम्या लेका वर्त भिरांतेन लेका वर्त लजेन मुझे मानसीक समतोलन हांवें होगडायलां. सोम्या म्हज्या मोतीक आपड आनी म्हाका बरी भलायकी दी. सोम्या काकोदकर. सोम्या काकुटकर. सोम्या काकुटकर. सोम्या काकुटकर. सपदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावों. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दितां आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका धीन वाचतां. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकून धादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. वेळाप पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना. ताचे काकुलती केदींच अंत ना. हर सकाळी ती नवी करंच वर्तें तुजें विश्वासीपण. म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजे देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. ताजी वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस्पर बरो. सर्वेस्पराच्या तारणा पासत शांतपणी वाट पळोवन रावल्यार बरें. आपले तरणाटे प्रायतावन मनशान जूं ववयल्यार बरें. सर्वेस्पर ताचे तें घालतना तो एकसुरो आनी ओगो बसो आपलें तोंड तो दोळीक लावं आजुनी बरोसो आसात. आपलो पोलो तो तापड मारतल्याक दिवं आत्मानान तो बरोवन वचो. कित्याक सर्वेस्पर सदांकाल पर्यंत सांडिना. तो शिक्षा लायता तरी आपल्या अपारमीत मोगान दया दाखयता. जाय म्हूण तो पिडापीड दिना. मनशाकुळा तो दुकान घालिना. देशान सगळ्या कैद्यांक पांयां तळाक घालून मस्तिताना महोन्नताच्या दोळ्या मुखार मनशांच्या हक्कांची बेपारवा करतना तक्राराचो अन्यायान निर्णय करतना सर्वेस्पर पळयनासतना रावात गाय. सर्वेस्पर ते निर्मिना जाल्यार कोणाच्यान आज्ञा दिवन तें करूंक जायत. बरें आनी वायट महोन्नताच्या तोंडांतली येतात न्हय. आपल्या पातकांचे क्यास्ती विशीं जिवंत आसा त्या कोणेंच कित्याक शीन उलोवचो. आमचेच चालीची तपासणी आनी परिक्षा करुया आनी सर्वेस्पराशी परतून वचोया. सर्गी आसा त्या देवाची आमची काळजां तशें आमचे हात उबारुया. देवाचें उतार हें. देवाचे उदोडकार.
तुझे उदंड आत्मा देवा तुझे उदंड आत्मा देवा तुझे पसु देवा निंदा सोचता तुझे पसु देवा लजी मुक्ता बाबा बडीत मोजा झाला परकी मोजा दैज्या गोत्रा झाला परदेशी तुझे उदंड वेगिन्स मका सोम्या प्रसन्न जामोनो हापो भाव माता तुका सर्विस पोर देवा तुझे वर्ते आत्मा का देवा तुझे वुटका कुलती पाव माका दुनिया तुझे उदंड आत्मा का देवा तुझे उदंड आत्मा का देवा Alleluia, service por acige. Alleluia, service por acige. Service por acige. Service por acige. Alleluia, service por acige. Alleluia, service por acige. Alleluia, service por acige. Service for acece, service for acece, Alleluia, service for acece. कोण मुझो मोग करता आणि मुझे उदर पाळता तोवर मुझो बाप ताचो मोग करता ताचे थंय आमी येवन रावतेल्या Alleluia, service for acece. Alleluia, service for acece. Service for acece, service for acece. Alleluia, service for acece. सर्वेस पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी धग दितले तुमची जडती करचे खातीर तुमकां सिनोगोगाच्या अधिकाऱ्या हुजीर हाडटले आनी बंदीखानांनी घालतले तुमी मुजे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर ओडून व्हरतले सुवार्तेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो तवळ कितें जाप दिवची ह्या विशयांत आतांच आलोचन
करचे नाव म्हूण तुमचे मतींत निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचसक्त आनी जाणवाय दितलो की सर तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक सक्षम. तुमचीच आवय बापूय, भाऊ भयण आनी सैरी धैरी तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या मातयाचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमचे दीग सस्निकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका Krista. बाळक जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जोझफ एम स्क्रिवन ह्या मनशाचें नांव थोड्यांनी मनी आयकलां म्हूण हांव चिंता. 19व्या शतमानांत 19th सेंच्युरींत आयर्लंडांत जल्मोन वाडुल्लो एकलो तरणाटो, वृत्तेन एक शिक्षक, आनी आपल्या तरण्या प्रायेर देवात आवन तो पयस आसुल्लो. एका चलयेच्या मोगार तो पडुल्लो आनी लग्न जावचें निर्धार घेतलो. आनी अशें लग्नाची तयारी जावन आसली. दीस लागीं आयले आनी लग्नाच्या आदले दिसा ताणें काजर जावंक आसची स्त्री एका अवघडांत उदकांत पडोवन, तेच्या गोड्याची गाडी उदकांत पडोवन अंतरली. हो तरणाटो सगळो ते देस्पर जालो. जोझफ एम स्क्रिवन कित्याक कशें घडलें ताका कळोवंक ना. देवातान तो पयस आसलो तरी इल्लोसो भावट आसुल्लो तोय ताणें होगडायलो. सगळी जिणी ताची काळोखान बुडली. ते देस्पर जावन जियोंक नाका म्हूण ताका बगलें. गांव सोडून तो कॅनडाक गेलो. थंयसर आनी मुखार हांव मोगार पडचो ना आनी लग्न जावचो ना म्हणून ताणें निर्धार घेवन परत शिकोवचें काम सुरू केलें. थोडीं वर्सां गेलीं, आदलें विसरलें आनी एका चलयेच्या मोगार तो पडलो. आनी अशें दीस पाशार जाले. फाटीं मुखार कितें खालें म्हूण चिंता आसतना लग्न जावचो निर्धार ताणें परत घेतलो. आनी अशें ताणें केदाळा निर्धार घेतलो. थोड्याच दिसांनी ताणें लग्न जावंक आसची स्त्री एक विशेश तापान कश्टाली आनी थोड्याच म्हयन्यांनी अंतरली. दुसरे फावटी ह्या तरणाट्याक जोझफ एम स्क्रिवनाक जिनयेंत आघात भोगलो. हे पडी ताका जियोवचेंच नाका म्हूण भोगलें. जिने होगडावन घेवंक ताणें चिंतलें, जीवघात करूंक चिंतलो. आनी ह्याच वेळार ताच्या माय गांवांतावन एक कागद ताका आयलें ताच्या आवयचें. पुता तूं खंय गेलाय? हांव हांगा मोरोंक लागल्या. तुज्या मुखामळी एक दीस म्हाका एक फावटी पळोवंक जाय. दया करून फाटीं ये. 19व्या शतमान 200 वर्सां पयलें चिंतले बरी वचोंक फाटीं जातें ना. एका कडच्यान चलयेचें मरण आनी एका कुशीन आवयचें कागद हे दोनीं स्वता आपल्या जिणेंतलीं घेवन खंय वेचे म्हूण कळीत नासतना चुकोन म्हणले बरी इगर्जेक तो रिगलो. थंयसर आसल्या जेजू क्रुसिफिक्सांतल्या जेजूक ताणें पळयलें आनी तवळ ताच्या जिणयेंत एक नवो उजवाड आयलो. आनी त्या क्रुसिफिक्सा मुखार बसून ताणें आपल्या आवयक एक कागद बरयलें. एक कवन रुपार ताणें बरयलें आनी हें कवन आमकां सगळ्यांक मोगाचें येता. आमी कोंकणींत आमी गायता, इंग्लिशांत आसा आनी जायत्या भासांनी तें आसा. दुलोब जेजू मोगाळ उदार, कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीजस, ऑल आर सिन्स एंड ग्रीफ्स टू बेर. वॉट ए प्रिविलेज टू कॅरी एवरीथिंग टू गॉड इन प्रेयर. एका तरणाट्यान आपल्या जिणयेंत आनी कांय ना. चलवलो हांव, म्हजें जालें, म्हजें मुग्धलें, म्हजी जिणी आखेर जाली म्हणून चिंतून कांय चुकोन मेट घेता आसतना जेजू ताच्या जिणयेंत भेटलो आनी ताच्या जिणयेंत हांव ताच्या लिखलेंत हांव ताच्या काळजांत हांव व्हडलें एक सोबित गीत हें ताणें आपल्या आवयक बरोवन म्हळें, मोगाच्या माई तुका पळोवंक म्हाका येवंक जायना,
पूण एक उडास सोरू तूं एक सूर्य आसाय तरी कश्टांत आसाय तरी तुका एक इश्ट आसा जेजू. पळय म्हज्या जिणेंत हांवें मनशांत हांव मोग हांव आशिल्लो, स्त्रियंत हांव सांगात पावन आशिल्लो, संवसारी संगतींत हांव दादोसकाय आशिल्लो, पूण सक्काळी म्हाका म्हज्या हातांतल्यान निकळोन गेलें. पूण म्हाका मेळ्ळो म्हजो सोमी. वॉट अ फ्रेंड वी हॅव इन जीजस. आमकां कितलो बरो इश्ट आसा आमच्या जिणेंत. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमकां ह्या नोवेनाक ह्या मिसाक संदेश आसा. आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या जिणेच्या सोलोवण्या वेळार देव आमचे संगता आसा, आमचो सोमी आमचे संगता आसा. आमी सोंसणीक जावंक जाय, आमी इल्लेशे सोंसणीक जावंक जाय. आनी आमच्या जिणेंत असो सोमी आमचे कडेन उलयतलो, आमचे संगता आसा म्हूण आमकां भगतले म्हूण समजता. मोगाच्यान सोंसणीकाय म्हळ्यार कितें? तडव, समस्ये, कश्ट, सलवनी, दोगदोवनी, पिडा शिडा येत आसतना, रागार जाय नासतना वा उद्वेगान भरन आसतना, चिंता पाटय नासतना संतोषान कश्ट आनी नश्ट स्विकार करची, सोंसून व्हरची सकत. मोगाच्यान आमकां सोंसणीकाय आसा गी. म्हाका आसा म्हूण चिंतलें हांवें, पूण नंतर सर्कल हाड इल्लेशें मिसाक पावतना हांवें होगडायली. आमकां सोंसणीकाय आसा गे मोगाच्यान, आमकां आसा म्हूण भोगोवंक पुरो. पूण जिणेंत आमकां कश्ट येता आसतना मुखार कितें म्हणून आमकां दिसना, त्या वेळार आमची परिक्षा जाता सोंसणीकायेची. आमी जिवनचो संवसार इन्स्टंट, हर एक तक्षण, कूडले. इन्स्टंट कॉफी, इन्स्टंट टी, इन्स्टंट मॅगी. आमकां उजो करूं नाका. मायक्रोवेव आसा, फास्ट फूड आसा, आमचे मुवमेंट्स फास्ट, मेसेज इन्स्टंट खंयच्या संवसाराच्या कोनशाक. पूण हेंच चिंताप जिणेच्या समस्यांकी आमी घेतलेले बरी दिसता. कांयले कश्ट आयले आमकां तक्षण एक सोल्युशन जाय म्हणून बगता, कित्याक नाका. कांय पिडा शिडा आयली तक्षण गूण जायचे म्हणून आमकां बगता. कांय आमच्या संबंधांत सोडून हें जालें तक्षण आमकां समज आयचे म्हणून बगता. ह्या संवसाराक लागून आमी सोंसणीकाय इल्लीशी होगडाय लागीं म्हणलें म्हजें चिंताप. मोगाच्यानो आमी एक उडास सोरूंक जाय, हे आमचें चिंताप. पूण देव हांवें आनी तुमी चिंतचे बरी चिंतिना मोगाच्यानो. देवाच्यो वाटो दुसऱ्यो. आमच्या जिणेंत कश्ट येता आसतना, सोलवून येता आसतना, पिडा शिडा दोगदोवन येता आसतना देवाच्या मांडावळेक खालतीमान घालून सोंसणीकायेन जिवोवंक आमकां साध्य आसा गी. तशें पळोवंक गेल्यार आमच्या साद्या जिणेंतल्योय बऱ्यो बऱ्यो संगती सोंसणीकाये वरवीं मात्र येतात. एक असोलो एक रूख, थंयसर व्हड रूख आसात, या व्हडा रूख आसात, तो जायजे तर सुमार वर्सां जाय. एका म्हयन्यान जायजे तर भाजी घाल्या भोंवता, या वाळचे भाजीक. ताच्या वरतें कांय येना. सोंसणीकाय आसल्यार मात्र लांब वर्सां जिवनचें फळ दिवचें रूख आमी करयेत. कापड न्हेसोचें तर सोंसणीकाय जायचे, हय मो. अर्जंट जायचे जाल्यार नायटी, या दादल्या मनशां लुंगी. बिर्याणी जेवणाक जायचे तर सोंसणीकाय जाय. आमसोर करतल्यांक लोणचें या चटणी. घर कोणाक सोंसणीकाय आसा तांकां मात, सोंसणीकाय नातिल्ल्यांनी शामियाना मात घालयेत. मोगाच्यानो जायत्यो संगती आमच्या साद्या जिवितांतल्यो सोंसणीकाय नासतना त्यो येनात. पवित्र पुस्तकांत जायते दाखले बागे मनशांचे, व्हड व्हड मनशांचे आमचे मुखार आसात. विशेष सोंसणीकाये वरवीं तांणी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालून रावले वरवीं तांच्या जिणेंत व्हड व्हड अजापां घडलीं. आयच्या प्रस्तावनान 2-3 दाखले दिले. जो पात्रियार्क आसलें सगळें ताणें होगडायलें, कांयच नासतना तो जालो. पूण ह्या सक्कड कश्टा मदें ताणें कितें म्हळें? देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव हरसिल्लें जावं. ताच्या सोंसणीकाय लागून मोगाचें होगडायलें सगळें ताणें परतून फाटीं आपणायलें. आब्राहामाची काणी आमकां कळीत आसा. देवान ताका केन्ना आपयलो तेन्ना ताका म्हळें, तुजी संतत आकाशाच्या नेकेत्रां बरी आनी रेवेच्या कणा बरी
हांव करतलों तितली विस्तार जातली. पूण अब्रामाक 100 वर्सां जाता म्हणसरी एक चोर भुरगोय जालना, एक भुरगें जालना. साराक 90 जाल्ली, 90 जाल्ली. ह्या काळार 90 वर्सां जाता आसतना गुरुवार जावचें सोडया, कांय नाही दिल्लें तिकलें समीत खावंक जावचें ना. पूण असो जाल्यार प्रायर सोंसणीक जाल्ले वरवीं अब्रामाक आनी साराक देवान कितें बसयलें तें घेवंक साध्य जालें. पोरण्या सोल्ल्यांतलो झूज आमकां कळीत आसा, ताच्या जिणेंत कितें जालें ताची काणी अर्द्या रावेली तर आमी सुरसुरोन वचचें पडत. पूण ती सगळी वाचल्यार मात्र आमकां कळटा ह्या मनशाक देवा तें आसल्या विश्वासा वरवीं जिणेंत ताका सोंसणीकाय आसले वरवीं कितें जालें. फ्रॉम द पीट टू द प्रिजन एंड टू द पॅलेस. तो बांयंतलो जैलाक वचून रावळेराक पावलो. मोगाचो न्हू विशेष सोंसणीकाय ह्या मनशाची. तेच कश्ट म्हाका आनी तुमकां आयले तर आमी कितें कितें चिंतून आमची जिणी देदेस्पर जाती कोण ना मोगाचो न्हू. पूण झुजे सोंसणीकाय एक विशेष निदर्शन. सिमियाम प्रवादी 9व्या सोल्ल्यांतलो आमकां कळीत आसा. ताका सोडवंदाराक पळयता म्हणसर तो मरण देखचो ना म्हणून बगुल्लें आनी सोडवंदाराक देखता म्हणसरी उतर प्राय म्हणसरी थंयसर तो रावल्लो. ताका कोणेंय सांगिल्लें ना, वॉट्सॅप मेसेज धाडली ना, इंटरनेटार खंय घाल्लें ना. ह्या मनशाची सोंसणीकाय पळया मोगाचो न्हू. तो राखून रावलो आनी सोडवंदाराक ताका पळोवचें भाग मेळ्ळें. 9व्या सोल्ल्यांत आसा आमची मोरी माय. सोंसणीकायेन सगळे तिचे कश्ट ती सोंसता आनी तिची जिणी आमकां सगळ्यांक एक आदर्श. हे वर्स पापसाहेबान सांजुजेक समर्पण दिलां. सांजुजे आपल्या जिणयेंत मोरये सांगाता आनी जेजू सांगाता जिणयेंतले सक्कड कश्ट सोंसून सोंसणीकायेन जियलो. खंय ताणें कंप्लेंट केल्लें ना. थंय हांगा धांवचें पडलें, काले कर म्हाका नाका आसलें काम म्हणून ना ताणें. भागार विश्वासपणान देवाची मांडवळ स्विकार करता आनी तो जियेता. मोगाच्यो भावनो आनी भयणीनो, हांव आनी तुमी आमच्या जिणयेंत कश्ट येता आसतना खंय आसा हांव, आमचो भावार्थ खंय आसा. म्हणटात 3 तरांचो भावार्थ आसा खंय. किंडरगार्टन भावार्थ, दुसरो फायर डिपार्टमेंट भावार्थ, तिसरो खरो भावार्थ. किंडरगार्टन भावार्थ म्हळ्यार कोण? LKG UKG वय मो किंडरगार्टन ल्हान भुरगीं. जायते फावटी भायल्या देखीक आमी भावार्थी म्हणलें बरी बगता. मागणे, मीस, रजार, नोवेन, आराधन, कुमगार, सक्रामेंत आमी घेता. पूण जिणयेंत इल्लेशे कश्ट येता आसतना भावार्थ दंडळटा. देव कडेन आमये कडेन जेजून सांगली उतरां पवित्र पुस्तकान दिल्ली बुजावण धैर्य आमच्या जिणयेंत आमकां लागना. आमी सगळीं देदेस्पर जावन येता. म्हणजे देवाचें उतर पवित्र पुस्तकाचेर शिकोवन आनी संत भक्तांची जिणी आमकां आमच्या जिणयेंत रोमोंक ना. एक ह्या ल्हानशे 2 कश्ट आयले आमी सगळें दंडळ्ळे बरी जाता. किंडरगार्टन भावार्थ. दुसरो भावार्थ फायर डिपार्टमेंट, अग्निशामक दळा. आमी फायर डिपार्टमेंटाक केदाळा फोन करचें. हांव उजो पेटल्यार मात्र जायतीं जाणां क्रिस्तांव आमी भावार्थ आसा आमचे कडेन देवाचेर आमकां फातेन आसा म्हणटात. पूण आमच्या जिणयेंत भावार्थाचें कितेंय दिसून येना. दिसून येवचें केदाळा कांय मरण आयलें, कांय अवघड घडलें, ह्या फिनान्शियल क्रायसीस आयली, कांय पिडा शिडा आयली, देवा तूं खंय आसाय म्हणून विचारचें. फायर डिपार्टमेंट भावार्थ. मोगाचो न्हू असलो भावार्थी आमच्या कश्टांत आमकां पावचो ना. बगर आमकां जाय खरो भावार्थ. सुखान दुखान पिडेन भलायकेन कश्टांत आनी नश्टांत बऱ्यांत आनी वायटांत देव म्हजो हात सोडिना. देव म्हजे सांगाता आसा म्हणलो घट भरवसो असलें धैर्य. देखून मोगाच्या भावनेन भयणीनो आमकां जाय असली सोंसणीकाय. कित्याक म्हळ्यार जेजून आमकां आयच्या वांजेलांत सांगलां तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. मोगाचो न्हू असलो भावार्थ असली सोंसणीकाय आमचे लागीं आसा गी. तर आमकां कश्ट येता आसतना आमी रडचें नाका. हे देवा कितले व्हडले कश्ट म्हजे. मगर आमी म्हणूंक जाय हे कश्टानो कितलो व्हडलो देव म्हजो. मोगाच्यान आमी म्हणूंक नजो हे देवा कितले व्हडले कश्ट म्हजे. मगर आमी म्हणूंक जाय हे कश्टानो कितलो व्हडलो देव म्हजो. हांगासर जर
विशेष पिडेन आसची मनशां आसात, गूण जायनातली पिडा आसची मनशां आसात, कितले वखद केल्यार कांय बरें जावना असली मनशां आसात, तर आमी देवाक आमची जिणी समर्पण दिवया. मोगाचे न्हू, आमकां सलवणी ना क्रिस्तांवांक. आमचो देव आमचे सांगात आसा. हाके करता आसतना एका भाग्यवान मनशान बरयल्लीं थोडीं उतरां तुमच्या मुखार दवरता. तो म्हणटा, हांवें देवा लागीं बळ मागलें आनी हांवें बळवंत जावच्या देवान म्हाका कश्ट दिले. हांवें देवा लागीं जणवाय मागली आनी हांवें बुद्धवंत जावच्याक देवान म्हाका समस्या दिले. हांवें देवा लागीं ग्रेस्तकाय मागली आनी हांवें वावर करच्याक देवान म्हाका हातां पांयांक सकत दिली. हांवें देवा लागीं धैर्य मागलें आनी हांवें धैर्यादी जावच्याक जिणयेन म्हज्या साबार पांय दिले. हांवें मोग मागलो आनी हांवें मोग करच्याक देवान म्हजे भोंवतणी साबार मनशांक दिले. हांवें जायते उपकार मागले आनी देवान म्हाका मागल्ल्याच्या की चड अवकाश दिले. हांवें मागलें की म्हाका मेळ्ळें ना, पूण म्हाका गरज आशिल्लें सक्कड मेळ्ळें. ह्या सर संगतींनी सोंसणीकायेन देवाची खुशी करूंक हांव शिकलो. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, पिडे शिडेन कश्टान वरांत मागल्लें मेळोवंक ना म्हूण आमकां भोगता. सोंसणीक जावया. आज फाल्यां या परवां देवान आमकां मांडून दवरलें, मेळटलेंच. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको, भुरग्यांनी तुझ्या अर्पुंच्यो. काणिका सवे आमची दाना अर्पिता, जीवन आमचे नंदन कर म्हूण लाले मागता. कुशीक तुझ्या काळजां सोलूंक काळजां भेटयता, माया मोगांची तुजो आदार मागता भेटयता. उंडो गोवांचो अर्पिता, वायन दाकांचो स्वीकार कर बापा काणिको, भुरग्यांनी तुझ्या अर्पुंच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वस्व मानिले. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतांव तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयतांव ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागतांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हण दाखयलें.
अनंत पुतू तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो, ताचे आमारपण परजळले आनी ताणे आमचे सैम नवे केले. देखून आता देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळबारा सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या वैभवात सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. मावडतासो गूट परगटुया. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पोनावर तुवे आमकां सोडयलाय सुमिया. संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर, जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली, देखून आमी तुका धीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोवडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनः जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पसजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मुरये देवाचे माये सांगाती भगवंत दमता आनी चौकडी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता,
त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाम सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे आमी सांगाता धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेच केलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस कायम कांदी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्तचे येणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपोवण लाभलेली आमी सक्कड सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आपोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. जीविताचे जरी सरशी आमिया तांबानातली ती भूतान बागू आमिया दुडून असताना विटे घेऊन फारीक नास्ता पिये सजनाक बाळच्या कानाक लाले आमिया अमर जिविताचे जरी सरशी आमिया तांबा
नासलीती भूतान बागोवंक आमी या दुडून आसतना विकते फारीक नासता बिये ससनाक बाळच्या कानाक लाले आमी या जेजू जिविताचो उंडो ताका सेवची भुकेवची ना ताचे रगत करेन पिवन संवसाराक दिता जीव प्राण जेजून दिवची उदक पिवची एक नास्ती ताने उंची ना तांचे भितर ससनीची येची वळतेली जरू माळ्यार अमर जिविताचे जरी सरशी आमी या तांबानातली ती भूतान बागोवंक आमी या दुडून आसतना विकते फारीक नासता बिये ससनाक बाळच्या कानाक लाले आमी या जेजू तांपान आमी फांटे ताका चिटकून एक जावन रावचे ताच्या उतरां प्रकाश सोलून भरपूर फळ दिवचे जेजू गवळी आमी शेळयो एक सीन जावन आमी रावचे तासो मात ताळो आयकोन ताने दिवचे जिवीत जोडचे अमर जिविताचे जरी सरशी आमी या तांबानातली ती भूतान बागोवंक आमी या दुडून आसतना विकते फारीक नासता बिये ससनाक बाळच्या कानाक लाले आमी या प्रार्थया प्रितीवोन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिवी मोडची म्हण तुवें येवजिले
हे तुझे मोगाचे उजणे पासोत हो दिनवासने सोयज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुझी सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागतांव. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारान जिवंक आमकां फाव कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उच्चारून सर्गार तुका सासनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हण आमी मागतांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. गडीभर बसा. मोगाचनो तुमकां सुमेस्तांक एक बरी सांज हांव मागता. बाळका जेजूच्या फेस्ताक तयाराय करन आज आमी तिसऱ्या दिसाचे नोवेन संभ्रमून आसा आनी आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन आमी पिडेसना खातीर मागले आनी सस्निकाय ह्या विशयाचेर नियाळ चलयलो. फाल्यांचो दीस सर्व वावरड्यां खातीर मागचो दीस जावन आसा आनी मोग म्हणल्यार पवित्र आत्म्याच्या अनेक देण्याचेर आमी नियाळ करतले. आयच्या ह्या दिसाचे सांजेच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमच्या संगी आसात बाप प्रवीण लिओ डिसोजा. प्रस्तुत हे जेपू सेमिनरींत प्राध्यापक जावन तांचे सेवा दिवन आसात. हे मिसाचे बलिदान भेटोवन सस्निकायेचेर एक बरें लिसांव आमकां दिल्ल्या खातीर आनी आमच्या कश्टांत पिडेंत तिरासाण सांबाळन आमच्या बळवंत इश्टाचेर बरवसो धरून जिवंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या बाप प्रवीण लिओ तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सांगताच ह्या मिसाक गायना रुपान आदार दिल्ल्या राणीपुराच्या कोयर पंगडाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मधुर गीत गावन आमची काळजां मनां देवा थंय उबारलेल्या तुमकां देव बरें करूं. तुमचेर तुमच्या फिरगजेचेर तुमच्या फिरगज विगाराचेर बाळका जेजूची भरपूर आशिर्वादां आमी मागता. मोगाचनो हर एका दिसा 10:30 वरांच्या मिसा उपरांत आमी हांगासर नोवेनाक आयिल्ल्या लोकांक ब्रेड तशेंच थोडें पिवन दिवंक खोशी व्हरता. जर तुमचे पैकी कोणायकी स्पॉन्सर जावंक मोन आसा तर दफ्तरांत वा आमच्या बाळका जेजूच्या स्टॉलांत आसच्या आमच्या पाद्रेपांक तुमी मेळचें. नोवेनाच्या दिसांनी वा फेस्ता दिसांनी मिसान दिवंक आसा तर बाळका जेजूच्या ग्रोट्ट्या कडेन आसच्या त्या सुवातेर आमचें स्टॉल आसा. थंयसर आमच्या याजकांक मेळोवन तुमची मिसा तुमी दिव येता. हर एका वर्सां परी ह्या वर्साय हांगासर आमच्या सर्व भक्तिकांक दनपारांचें जेवण दिजे म्हणली वर्ती खुशी आमकां आसली. पूण कोविड-19 हाजी आमकां नियमां पाळूंक आसले वरवीं हें आमचें तावन साध्य जातें ना. पूण हांगासर हर एक दिसा 150 तावन 200 जण आमचे भाव आनी भयणी स्वयंसेवक जावन तांचो आदार आमकां दिवन आसात आनी तांचे खातीर आमी हांगासर जेवण दिता. जर तर तुमचे मदें कोणायकी कुशेन खाणा वरवीं दिवंक मोन आसा तर तुमचें दान वा खाणा वरवीं ते इगर्जे मुखार आसच्या बाळका जेजूच्या त्या इमाजे समकर तुमी अर्पण करी जाय म्हणून आमची विनंती. तुमकां सदांय वॉट्सॅपाचेर कार्मेल प्रेरण ह्या माताळ्या खाल नियाळ सदांच जायत्यांक येता. तशेंच कार्मेल किरण ह्याच शीर्षिके वा माताळ्या खाल आमची बायबल डायरी इंग्लिशांत कोंकणींत आनी कन्नडांत आमच्या स्टॉलांत मेळटात. आज तुमी वेता आसतना दये करून स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर मेळचा कार्मेल किरण बायबल डायरी सांगात इतर धर्मीक बूक थंयसर मेळटात. दये करून तुमी ते घेवचे आनी आमकां तुमचो आदार दिवचो. नामान बाळूक जेजू म्हयनाळें आमच्या ह्या पुनशाचें पत्र जावन आसा आनी 16 जाणांच्या घरांनी
हें पत्र आज वेते आसा. जर तुमची वर्गणी संपल्या तर त्या आमच्या स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर तुमची वर्गणी नवीकृत करूंक तुमकां आदार मेळटलो. आमचे याजक सांगत आसा, आमचे स्वयंसेवक थंय आसात. वार्षिक फेस्त आमी सर्वांनी सांगता मेळून बाळका जेजूक मान करचो एक भोव मधुर अवकाश. बाळका जेजून आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर जायती आशिर्वादां वतल्यांत आनी हाका एक उपकारी मनोभाव दाखोवन हे वार्षिक फेस्त आमी संभ्रमता. ह्या वर्सा जायती आर्थीक अडचणी खंडीत जावन आसा, जाल्यारय आमी हे फेस्त जेजूक मान करून दबाजीक रितीन संभ्रमूंक खुशी व्हरता आनी हाका तुमचो आदार आमी मागता. तुमी खुशे मनान हाताक हात मेळोवन आमचे संगय वावुरतल्यात आनी आमकां आदार दितल्यात म्हणलो आमचो भरवोसो. ह्या पुणशेताचेर चलची हर एक धार्मीक कार्यक्रमां कार्मेल किरण म्हणल्यार यूट्यूब चॅनलाचेर फायस जातात. सदांनीत हांगासर ह्या गुड्यार चलची मिसा, नोवेनाची मिसा जावं पुरो आराधन ही सर्व कार्मेल किरण ह्या चॅनलाचेर फायस जातात. तुमी दया करून ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करचें, सांगात आस हेरांक ते शेअर करचें आनी अशें जायत्या जाणांक जेजूची वळख आमी दिवची. आनी ह्या एका वावरांत आमकां तुमचो सहकार जाय. दया करून ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा, सांगात आस शेअर करा आनी तुमकां नोटिफिकेशन येवच्या खातीर ह्या चॅनलाचें बेल आयकॉन दामोवंकी आमी विनंती करता. दया करून आतां उबे रावया. मिसाचो आशिर्वाद ताजे उपरांत बाळका जेजूचें नोवेन आसतलें. Servespor तुमचे सोवे आसो आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावनचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इस जावन जियेलो, सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक तांच्या सरगरजांनी तो पावता. प्रागचो बाळूक जेजू म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. भोवनो भयणीनो, आमचे सरते समा सुम्याच्या हातान समर्पणचो हो वेळ आनी आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमी सर पिडेस्तां पासून मागता. आमी जाणां 3 तरांचे पिडेस्त आसात. पयल्यान पयलें कुडीचे उण आसचे, ह्या कुडीचे पिडेन वळवळचे पिडेस्त. थोडीं हांगासर आयल्यांत आनी थोडीं हांगासर तांकां येवंक जावंक ना, आस्पत्रेच्या कटल्यार आसात, घरास्ती आसात. तांचे पासून आमी प्रत्येक जावन ह्या वेळार मागया. थोड्यांची पिडा तांकां कळीत आसा, हेरांची पिडा तांकां आजूंक मेळोंक ना. थोडीं वखद नातल्ल्या पिडेन कश्टतात आनी थोडीं वखद घेवंक करीत करूंक सकन आसतना दुर्बळकायेन कश्टतात. जायतो लोक कोवीड पिडेक वळख जाल्लो आसा. ह्या सर पिडेस्तांक सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया आनी तशेंच तांकां सांबाळच्या तांच्या मोगाच्यांक, डॉक्टरांक, नर्सांक, आस्पत्रेच्या शुभांदेक सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. तांकां तो आपण बरी भलायकी फावो करून दी आनी ह्या पिडेस्तांची जतन करच्या सुमेस्तांक चवकासाय लाभोवं दी, सोंसणीकाय लाभोवं दी म्हणून आमी मागया. आमचे मदीं तशेंच आसात मानसीक तरान कश्टूंचो लोक. लेका व्हरती बेजाराय, लेका व्हरतें भें, खावचेणी, अस्कत जाल्ली चिंतपा सकत, लेका व्हरतो हांकार वडपण उलोवचें, हेरांक दुरसोवचें, सकला घालचें,
अधिकार चलोवचो लेका व्हर राग मीत नासलो पाशांव उदासपण अळसाय खवगेपण मानसीक खिन्नता हेरांचो चाडयो सांगच्यो खबरो करच्यो नांव पाड करचें वेगळाच राडोवचो विविध तरांनी मानसीक पिडेन आमी कश्ट हांव सोम्या मुखार आमी ह्या सोम्याक ह्या सरपिडेस्तांक समर्पण दिवया तूं आमकां आपूण बरी भलायकी दिवं दी परत आमकां बरी भलायकी दिवन ताच्या राजा खातीर वावरूंची सकत फावो करून दी म्हणून आमी मागया आमचे मदत तशेंच आसात आत्मीक तरान कश्टूंचो लोक आत्मीक सुगीदार भोगची मनशां मागणें करूंक देवाचें उतर वाचूंक आयकूंक उपगण भोगची नास्तीकपण धार्मीक वडिलांची बेपरवा बेविश्वास जिणी बदलूंक फाटीं करचें अवगुणांत रावचें खुमसार जायनासतना शिगुडीन जिविताक कांटळचें अशें विविध तरांनी आत्मीक पिडेन आमी कश्टून आसा आमकां सोम्याक समर्पण दिवया तो दैवीक वयज आमकां आपूण आमकां इंटेग्रेटेड होल म्हूण आमी म्हणटा सार्वत्रीक भलायकी आमकां फावो करून दी एकडी बोन मौन रावया आमची हेर त्या सवाय सोम्याक समर्पण दिवया हांगासर जायत्यांनी आमकां मागोवंक विचारलें आसा जायत्यांक आमी आमची मागणी बसयल्ली आसात ताका सोमेस्तांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया सांगात आमी म्हणया ये भगवंत जेजू तुजी सर पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोल्लो आसता तुका पातयेन मारलेल्या सगळ्यांक थंयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर आमेन सर आमची मागणी सुम्याच्या मागण्याद्वारे बापाक भेटोवन दिवया आनी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोमी मनीस जाल्लो ते विशेष घडीत नियाळ 12 पोवटी आनी देवाचो पूत मनीस जालो म्हणल्यार मागणें सांगाता म्हणया आनी देवाचो पूत मनीस जालो 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सांगातात आमी जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालून आयक आमचें मागणें जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें सांगात आमी म्हणया जेजू बाळकाक मागणें येवच्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजूंचेर एक काकूळ तुजी दीस घाल म्हण तुजे मुखार सर पडोन आमी मागता तुजे इतलें बिरमतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कस्ट निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड
बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वता आमेन. बाळका जेजून केल्ल्या सर उपकारांक ताका काळजांत अर्गां दिवया. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा बऱ्या भलायकेन सांबाळून आमकां हांगासर हाडल्या पासत हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां फावो केल्ल्या पासत सोंसणीकायेन आमकां सांबाळल्या पासत सर ताणें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन सांगाता म्हणया ये बो उद्धार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या पंचायमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. क्रिस्तांवच्या बाळपणाक मान दिवन दीत. तुजी कळांतली दैवीक मजत सोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा सावन तुका बाळका जेजू आमेन. सुम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमची तकली आमी बागावया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासनाक. आमेन. मुखचनो तुम्ही घरा वेताना एक विनंती तुम्ही बसुल्ली ती चेरां दयाकन मांडून त्या रुखामळा दवरून घरा वसा. तुमकां समेस्तांक बरी रात मागता. जेजू बाळका नमन तुका तुझे विने संसार नाकोन आमकां जिने वाटेर आमचो हात सोड नाका वरून पांय आमकां सर्गा सुका तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय तूं आमचो राखणो तूं सवस्कार उर्बेवन कर जेजू दी तूं घटाय सुवातेक आमी दिवच्या गवाय तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय तूं आमचो राखणो तूं सवस्कार उर्बेवन कर जेजू दी तूं घटाय सुवातेक आमी दिवच्या गवाय मोगाय पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद देवा